भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवोर्तमान जावन आसा जुवाची 21वी चीट 15 ते 19 पर्यंत. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकलां की जेजू जें मागणें कोत्ता आपल्या शिसांक आनी आमकांय तें कोत्ता आपूण मरच्या पयलीं. आनी जेन्ना तें मागणें कोत्ता आमचे पासत आमकां आतां ताजो ओत कळटा, कित्याक जें मागणें जेजून केल्लें मरच्या पयलीं आपल्या बापा कडेन, त्या मागण्या वरवीं आमी आतां जेजूची पाटलावदार जाल्या. आमी आतां जेजूक आमचो दोनी आनी सोमी मानता. पूण आयच्या शिवोर्तमानान जेजू खुर्सार मरोन पुनोज्जीवन जावन आपल्या शिसांक मेवता. खिंचोर? दर्या कडेन, प्रायर. आनी आयच्या शिवोर्तमान आमी 15 थान 19 पर्यंत घेता. पण ताचे पयलीं कितें जाता? जेजू शिसांक प्रायर मेवता, ते नुस्तें मारपाक वेतात आनी नुस्तें मारून परतून येतात आनी तांकां कांयच मेळना. आनी जेजू तांकां ब्रेकफास्ट करता तयार. नुस्तें भाजून पाव दिवन आनी मिलाप करून तांकां ब्रेकफास्ट करता. आनी ते खाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक हो प्रश्न घालता. पेद्रू, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी जेन्ना जेजू हो प्रश्न ताका 15 वडेन आनी 16 वडेन हो प्रश्न घालता, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय? हो जो प्रश्न जेजून विचारलेलो हाका पेद्रूक की ताचो मोग कोत्ताय म्हूण, हो मोग जावन आसलो देवाचो मोग, भाव भयणीचो मोग न्ही. आतां हांवें तुका बरें केलें, तुवें म्हाका बरें केलें, हो जावन आसा आमचो मनशांचो मोग, भाव भयणीचो मोग. आमी केन्ना आमी भाव भयणी आमची कितें बरें कोत्ता, आमी तांकां बरें कोत्ता. तांणी वायट केलें, आमकांय एकदम वायट दिसता आनी आमी तांचे बरी संबंद दवरिना. पूण हो मोग जो जेजू पेद्रूक विचारता, हो जावन आसा देवाचो मोग. वायटूय करून आमी त्या मनशाक आमी बरें कोत्ता, ताचे पासत मागणें कोत्ता आनी तांकां बक्षिता. आनी 2 पाटी जेजू पेद्रूक विचारता, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय जो हांव तुजो कोत्ता, देवाचो मोग, देवाच्या मोगा भाशेन? आनी पेद्रू जाणो की आजून पासून ताका पवित्र आत्मो मेळोंक ना म्हणून, कित्याक पवित्र आत्मो ताचे भितर येवंक नाहलो. आनी ताका जाबाब दिवपाक जेजूक आगोट जाता. तो म्हणटोच जेन्ना जेजू ताका विचारता, तूं खरेंच म्हजो मोग कोत्ताय? पेद्रू म्हणटा, जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता, पूण भाव भयणी मदें जो मोग आसता तोच मोग कोत्ता. आनी तिसरे पाटी जेन्ना जेजू पेद्रूक विचारता, तो म्हणटा, जो मोग तूं भाव भयणां मदें कोत्ताय, तो म्हजो तूं कोत्ताय? आनी पेद्रूक एकदम वायट दिसता, कित्याक जेजून ताका तिसरे पाटी विचारलें, कित्याक तो जाणो आहलो की ताका देवा भाशेन मोग करपाक जेजूचो आनी आपल्या पेल्याचो जायनाहलें, कित्याक पवित्र आत्मो नाहलो. आनी पवित्र आत्म्या उदेशीं आमच्यान देवा भाशेन मोग करूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, आमी सोजमोंक जाय की मरच्या पयलीं पेद्रून जेजूक 3 पाटी नाकारलो. कोण आयल्लो ताजेका विचारपाक, तूं आहलोय जेजू बरी? तो म्हणटा, हांव नोको, हांव जेजूक नोको. आनी हे तिसरे पावटी जेन्ना जेजू विचारता, ताका एके भाशेन ताणें जेन्ना 3 पाटी जेजूक नाकारलो, आतां जेजू ताका हो प्रश्न विचारून तें मिटायता, जे ताणें नाकारलो जेजूक मरच्या पयलीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज ह्या संवसारान आहात, पवित्र आत्मो जावन आसा आमचे भितर आसा. आतां ह्या आयतारा दीस आमी पेंटिकॉस्ट पवित्र आत्म्याचें फेस्त मानतले. ह्या आयतारा दीस पवित्र आत्मो येवपाचो आसा? ह्या सोनवारा दीस रातीक पवित्र आत्मो येवपाचो आसा? पवित्र आत्मो 2000 वर्सां पयलीं जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत आयलो ह्या संवसारान, आमचे भितर आहा. पूण आमी नोको, आमी रावल्या पवित्र आत्म्याक, आमी फेस्ताक रावता. हें फेस्त आयलें, नातालां आयलीं, कोरेस्मा आयलीं, सगळीं फेस्तांच येतात, पूण आमकां आजुनूय आमच्या मनान वचोंक ना की पवित्र आत्मो आमचे भितर रिगला, आहा, पूण आमी आमचें मन बंद दवरलां. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक मानता आनी आमी सत मानना की पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा,
तेन्नाच की जेन्ना समजा जेजून आमकां एक एकल्याक विचारलें तुमी खरेंच म्हजो मोग करता, तेन्नाच की पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान म्हणूं येता, वय सायबा आमच्यान तुजे भाशेन मोग करूंक जाता. आनी आमी करूंक ना जाल्यार देवा भाशेन आमी फकत भावा भयणां मदें तुवें म्हाका बरें केलें हांव तुका बरें करतां, तुवें म्हाका वायट केलें हांव तुका वायट करतां, तसल्या मोगान आमी चल्ल्यार जाल्यार कसलोच फायदो ना. आमी क्रिस्तांव म्हणून आमकां कसलोच फायदो ना. पूण जेन्ना आमी देवा भाशेन मोग करता, म्हणजे जेन्ना कोणें आमकां वायट करता, आमकां नाकारता, आमची वायट उतरां आमचें वायट उलयतात, पूण आमी तरी ताचे पासत मागणी करता, तांकां बक्षितांव आनी तांचे पासत आमी मागता आनी तांचो मोग करता. तेन्नाच की आमी खरेंच देवा भाशेन देवाच्या भुरग्या भाशेन आमी देवा भाशेन चलता आनी देवा भाशेन आमी दुसरे पेल्याचो मोग करता. भाव भयणीनो, आयज ह्या शिवोर्तमानाचेर आमी नियाल करुया. आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची मनशां, जेजूची पाटलादार. देखून आमकां जेजू भाशेन मोग करूंकूच जाय, कित्याक फकत जेजून करूंक ना, पूण आमकां शिकयलां कहें आमी देवाचो मोग करूंक जाय आनी आमच्या पेल्याचो. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एकदम एक बरो दीस आवडयता आनी हांव परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक हांव गॉड ब्लेस म्हणटा आनी परतून तुमकां हांव एक कितें म्हणटा ती एक रिमांयडर दिता की तुमी देवाच्या उतरान रेगात, जेजूचें उतर वाचात आनी तुमच्या भावार्थान दिसान दीस वाडत वसात. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.